आमी सध्या आसा भोमा हांगासर. भोमा हांगासर एक आम्याचे झाड रस्त्याक पडले हायवेचेर आनी हांगासर फूल फाटली जी 45 मिनिट्स आसा ते हांगासर ब्लॉक जावन आसा. आमी पळोवपाक शकता की म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां तुमकां ट्राफीक दिसता आसतलें. कितलोच वगत जालो हांगासर हे जे आम्याचे झाड आसा ते पडले आनी ताज्या मागीर एकटो भुरगो थंयच्यान क्रॉस जातालो बायक घेवन तो त्या आम्याच्या झाडा पोंदा सांपडलो. ताका इंजुरी जाली आनी कितलोच वेळ लागून मागीर जे फायर ब्रिगेड आहा जे फायर सर्वीस आसा तेंच्यांनी हे फूल आम्याचे झाड कट करून आतां रस्तो क्लियर करपाक चालू केला. तरी पूण आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेचे हे जे ट्राफीक जाम जाला दोनी वटेनच्यो ज्यो फोंड्याच्यान पणजे जावं पणजेच्यान फोंड्या वटेन ज्यो गाडयो वता त्यो ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स जाले हांगासर ब्लॉकाक उरल्या. कारण हो आमो हांगासर भोमा पडला. हो रस्तोय अशीर आसा आनी रस्तो अशीर आसलेल्या कारणान हो जो आमो आसा तेणें फूल जो रस्तो आसा तो कवर केलो थंय पडोन. तेजे लागून खंयच्यानूच इल्ली सुद्दां वाट ना जाणे करून ज्यो गाडयो आसा त्यो थंयच्यान क्रॉस जावपाक शकता. आनी फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसान हांगासर बेगीनच्या बेगीन ते जे आम्याचे पडलेले जे झाड आसा ते क्लियर करून हांगासर आतां खंय तरी ज्यो गाडयो आसा त्यो स्लो पयली 2 व्हिलर सोडपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या आनी ताज्या फाटोफाट ज्यो आतां 4 व्हिलर्स आसा त्यो सुद्दां हांगासरल्यान सोडपाक स्टार्ट जातले. तुमी नोंद घेवपाची गरज आसा की सद्याक हांगासर हो जो ट्राफीक जाम आसा तो खूब व्हडलो आसा. कारण टोटली जो रस्तो आसा तो हांगासर भोमा ब्लॉक जाल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर भोमच्यान हांव स्वप्नील तारी.